ओम केशवाय नमः. दोदकस्नानं समर्पयामि. समानाय नमः ब्रह्मणे नमः. प्रसाद क्रेतां प्रसीद गणनायिका. आयज लक्ष्मीपूजन. देवी लक्ष्मीची मनोभावे पूजा करून तिची कृपा सदीच आपल्या घराब्याचेर व्यवसायाचेर आसची अशी मागणी भक्तांनी तिची पारंपारीक पूजा करून केली. लक्ष्मी देवीची स्तोत्र तशेंच मुहूर्ताचेर लक्ष्मीपूजन करपाचे चित्र ह्या वेळार घराघरांनी तशेंच दुकानांनी दिश्टी पडले. लक्ष्मी देवीक चुरमुल्याचो प्रसाद आनी 5 फळांचो प्रसाद दाखोवन तिची पूजा करतात. पळयात लक्ष्मी पुजनाची खिणचित्रां. ऑफिसान लक्ष्मीपूजन केलें. दिवाळेचो एक भाग म्हणून लक्ष्मी पुजनाकडे पळयतात. गोंयांत ही परब खूब व्हडा प्रमाणाचेर मनयतात. पळयला जे दुकानदार व्यापारी आसात उद्योगपती आसात ते आपल्या दुकानान वचून लक्ष्मीची पुजा करतात. ते नंतर लोक येतात. एक लोकांक मेळपाची परब. हांव ल्हानपणाचेर पळयता मडगांवां बाजारान लोक खूब वताले आनी आपआपले जी पळय दुकानांनी जी संवकळ आसा वळख आसा मित्रां तांकां मेळप ह्या दिवाळेची जो कितें शुभेच्छा त्यो दिवप आनी लक्ष्मीक बरे तरेन वंदन करप ही आमी एक परंपरा गोंयांत आसा. आनी दिवाळी ही हालीं तर खूबच मोठ्या प्रमाणाचेर जाता. दिवाळी निमतान वायट शक्तीचो नाश करप आमी नरकासूराचें म्हणटात. आज नरकासुरा संदर्भात हांवें सुद्दां एक गोमंतकान लेख बरयलो. नरकासूर आमची संस्कृती नासत पण लोक परंपरेंतल्यान आयिल्लो हो एक उत्सव. नरकासूर घडयतात, तो मारतात, कृष्ण आसता एक ल्हान कृष्ण पूण येदे व्हडली नरकासूर शक्ती एक व्हडली शक्तीक ना करतात. आनी आमी दिवाळी कारीट फोडटात. ती बी एक वायट शक्ती फोडप आनी तातूंतल्यान नवें कितें तरी घडचें. तशें आमी जे पळय कडू कारीट आसा तें आमी चव घेतात. आनी ताचे नंतर कितलेशेच गोंयांत भितर तुमी जाणात की आमची दिवाळी म्हळ्यार आमचे फोव आसात. फोवाचे 8-10 प्रकार गोंयचे घराघरांनी करतात आनी ते वेगवेगळे तातूंतले दुदांतले रोसांतले म्हणजे हांव इतलें तुमचें नांव घेवंक शकना इतले तरेचे प्रकार. म्हाका दिसता देशान भितर इतले प्रकार गोंयांतच करतात. महाराष्ट्राची वेगळी परंपरा गोंयची वेगळी परंपरा. पूण दिवाळी ही फुडलें वर्स चड बरें कशें वतलें आनी दुश्ट वायट जे पळय कितें कितें करण्या त्यो ना त्यो आमी सगळे सोडून दितले आनी फुडल्या भविश्याक फुडले येवपी काळाक बरे तरेन आनंदान उत्साहान मुखार वतले अशें सांगपी हो उत्सव. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक गोमंतकाच्या वतीन परबी दितां. गोमंतकाचे सगळे सपोर्टर्स जायरातदार आमचे वाचक आमचे वितरक ह्या सगळ्यांक ही दिवाळी खूब आनंदाची शांतीकायेची भरभराटीची वचूं. आनी आमचे वाचक तर आमचे सामके खरे सामके गोमंतकाचे खरे फाटीराखे. हे सगळे वाचकांक हांव सामकी उर्बे भरीत मोगांतल्यान काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक परबी दितां. गोमंतक वाचचो. गोमंतक समाज बदलाचे गोंयचे एक व्हडलें हत्यार. ह्या समाज बदलाक तुमी तेंको दिवपाक जाय. आमकां एक नवें गोंय निर्माण करपाचें आसा हें तुमकां सांगून दिसता. हें नवें गोंय निर्माण करपाचें ह्या कार्याक तुमचो सगळ्यांचो आमकां वांटो जाय. सगळ्यांचो सहभाग जाय. गोमंतक ह्या बऱ्या कार्यान सदांच फुडें आसतलो. तुमकां घेवन तो आमी दोगूय जाणांचे हात घट करून आमकां फुडें वचपाचें आसा. तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां दिवाळेच्यो परबी दिता. सगळ्या गोमंतकाच्यांक दिवाळेची शुभेच्छा. आयज ह्या शंकरवाडीन दिवाळीचे स्वरुपान आयज लक्ष्मीपूजन जाता. त्या पयलीं आमी सकाळीं नरकासुराचो वध करता. जसो वध जालो की आमची हांगासर शंकरची परंपरा आसा. देवळाचो जो नरकासूर आसा तो 100 वर्सां पयलींचो इतिहास खूब वर्सां पयलींचो. जो पर्यंत तो तेजे वध जायना तो पर्यंत बाकीचे जे नरकासूर आसा ती वध जायना. तो वध जाले काय आमी सगळे महिला आमची रांगोळी घालप हे घालप तेंचे सगळे नांवान बीन आमचे फुडली विधी जाता. मागीर सकाळीं ते सगळे जाले काय फळार जाले काय आमी लक्ष्मीपूजन हे आमचे हांगासर वाड्याचे एका सगळे घराघरांनी करता. तो एक आमचे लक्ष्मीपूजन म्हणजे एक अशें कितें आसा जशें आमी धंदो जावं कितें येता आमचे बरे बरे जे गोश्टी जाता ते बरे फुडें वयच्यो. सगळ्यांक धान्य म्हणजे कोणाक बरें बरें कितें आसा तें तेंचे हातीन जावचें ते लक्ष्मीपूजन आमचे मोठ्या संख्येन हांगा आमच्या वाड्यार करता. आनी त्या खातीर आमचे महिला वर्ग चालक म्हणजे आमचे भुरगे सुद्दां आसा ते बरे बरे हितून आमचे सहकार्य करता. आनी आतां हे लक्ष्मीपूजनाक जे म्हत्व म्हणजे आमची जी महिला आसा
तसे देवाचे सभासद आसा प्रत्येक घरांनी. जसं आमी दुकानांनी जसं आमी धंदो आमचो बरो जावचो, भरभराट जावचो, ती लक्ष्मी बरी येवची, बरो धंदो वेवसाय बरो लोकांचो जावचो, त्याच परी आमी हांगासर जशें धंदे शॉपांनी करता तशें आमी घरघरांनी करून आमी हांगा मोठ्या संख्येन हे आमचे लक्ष्मी पुजन दिवाळीचो सण दुसऱ्या दिसांतल्यान सुरू करता. आनी आमचे हे जालें काय रोखडेच आमी आमचे पांचव्या दिसा आमचे लक्ष्मी पुजन तुळशी लग्न आसता. तुळशी लग्न जालें काय रोखडेच आमचे 5 दिसांनी आमच्या देवाचो व्हडलो एक आमचे तुळशी लग्न आसता आनी बऱ्या हितून आमी साजरी करता. हे शंकरवाडीचे ग्राम, शंकरवाडी ग्राम आता प्रत्येक वर्षा दिपावळीचे शुभ आरंभ जावपा खातीर पयली दिवसा नरकासुराचे दहनाचे प्रतिमा करून तेजे मृत्यू जालो आणि सगळे या फुडें सगळे असुर सगळे मुक्ती जावन या दिपावळी शुभ आरंभ करता. काल तर आज पहाटे सगळे नरकासुराचो सगळे दहन घेवन सगळे करून अभ्यंग स्नान करून शुचीरभूत जावन घरान प्रत्येक घरान आपापल्याचे देवता पूजा गिजा सगळे पाठ सगळे सुरू करता. त्यानंतर आता संध्याकाळी महालक्ष्मी पूजन आसा. आज आम्ही उदय शिरोडकर या घरान पूजेक आयिल्ले आसा. तो आमंत्रण दिला, प्रत्येक वर्ष करता तेंगेर. म्हणटको या ही महालक्ष्मी पूजन म्हणजे देवी महालक्ष्मी. देवीचे 3 रूप आसा. एक महाकाली, एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती. महाकाली म्हणजे मर्दन, लक्ष्मी म्हणजे व्यावहारिक क्षेत्राचेर लक्ष्मी, तिसरे म्हणजे सरस्वती म्हणजे विद्या. हे 3 देवता आसा. आज आम्ही करता महालक्ष्मी पूजन. देवीचे सगळे अनुग्रह जावचो आणि जे कितें प्रत्येक घरान व्यावहारिक क्षेत्र म्हणून आसता, व्यावहारिक क्षेत्राचे मनुष्य सारकी व्यवस्थित चलता जाल्यार तेचे सगळे कुटुंबाचे सगळे व्यक्तींनी आनंदान आसता. त्या खातीर महालक्ष्मीचे अनुग्रह जावचो आणि देवी सगळ्यांचे जे कितें मनान आसा तेंचे सगळ्यांचे मनोरथा पूर्ण जावचे आणि सगळ्यांक आयुष्य आरोग्य दिवचे या निमित्तान महालक्ष्मी पूजन करता. नमो नमः. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. संपदा संपदा वाक्या संपदा उदानाय समानाय